कसं तुका आज कसलं आयची गेम कशी अशी लागली? सध्या आमी जिखले 3-1 एगेन्स्ट कार्मोना. हं, सो आमचे भुरगे बरे खेळ्ळे. स्टील कार्मोना वॉज प्लेईंग गूड. हं. तेंचे यंग भुरगे बरे टॅलंट आय सो यंग प्लेयर्स आर प्लेईंग गूड गेम बट अनफॉर्च्युनेटली दे लॉस्ट. सो तांकांय फ्युचर कित्याक आदली कार्मोना टिमीक हांवें पयलीं तेन्ना इतले बरे भुरगे नासले तेन्ना ते ओल्ड थोडेशे खेळटाले मिक्सिंग ऑफ ओल्ड प्लेयर्स एंड न्यू प्लेयर्स. सो आतां तेमी बरी टीम केल्ली आहा बिकॉज ऑफ यूथ भुरग्यांक घातल्या खंय. आता तुमची गेम आसा आदली गेम आनी आतांची गेम तुमची कितें डिफरन्स आसा? आदीं आमी खेळटाले आनी थोडे आयचे मॅचीर हांवें सद्या आमचे प्लेयर एक्सपिरियन्स प्लेयर आहले म्हणजे 5-6 प्लेयर एक्सपिरियन्स आहले आनी तितून 4 प्लेयर म्हणजे यंग प्लेयर आहले. तितून द मिक्सिंग ऑफ यूथ एंड द ओल्ड एक्सपिरियन्स प्लेयराची मातशी गेम बरी जाली आनी आमी जिखले. तूं इतल्या वर्सां हो तुजो क्लब चलयला आतां युथाक कितें तुजें प्लान आहा फुडें? युथान म्हणल्यार आमी एनकरेज करता युथान आमी खेळपाक. हांव ऑलमोस्ट आमचे सेंट एंटनी स्पोर्ट्स क्लब हांव चडशे युथूच घालता. इवन आमी सेकंड डिविजनाक खेळटा आसतना सुद्दां म्हजेच लोकल प्लेयर यूथ आसता अंडर 19 अंडर 18 ह्या प्लेयरांक चड चान्सीस दिता आनी तितून एक सिनियर प्लेयरांक घालता 4 प्लेयर. बाबा तुका आज मॅन कितलो पर्संटेज हाडल्या दिसता तुजी गेम? 50-60 कितें? 60% गेलो मायच कित्याक जावंक ना कितें जालें? ना काल खेळोन येयलोलो मॅच जाल्ली ऑलरेडी सो मातशें टायर्ड जालो ताका लागून. ओके ओके थँक्यू. ऑफिस में अभी जो 20 मिनट में काम करो ना, काम करो अभी काम छोड़ेगा. कितना हो टोटल कितना हो? 4,000. ओके पैसा लेने का दवाई. हेलो ओके